घालून बी जो काढून बी गेल्लेले आहात न्हू आमचो सरपंच आसलो कोण तो ताका लागून आता आमचे हे रस्ते सारखे आमी तेंचेर आमी विश्वास दवरला आता आयज नाल्यार फाल्यां जातलो म्हणे आता तुमी कितें कशें कितें तर तुमी करप हें पळय तो रस्तो आतां पळयला न्हू गाडी काडपाक मेळना वाट तर सारकी ना ती आनी हे हांगरसून गेल्यार आमची गाडी येयना पांयांनी वयता आमी तशी गेल्यार गाडी वयता आनी खूब वर्सां जालीं अशीच वाडी भुरग्यांक तरी आमचे बरें मेळपाक जाय सो म्हणून आमी इतल्याक लागून आमी कितले प्रयत्न आमचे चालू आहात आमी इतले फावटी इतले गेल्यार सांगता आमकां रस्तो ना हेच आमचे आनी कितें ना आमचे तेजे वरती आमी कोणा कडेन उलयना आमचो रस्तो पयलीं करून दिया रस्तो पयलीं करून हांगासर म्हाताऱ्याचे जावं गरोदर बायचे खूपच हाल जाता मातशे रस्त्याचे कर कितके केन्ना तरी आतां हे प्रोसिजर घातला तेंच्यांनी पण अजून काय सोय जायना हे आमी केला हा आमी मजूर घालून कामगार घालून पैसे फारीक करून घेतला रस्ता तुम्ही करून घेतले करून घेतला पैसे देऊ आम्ही फारीक केल्या पैसे म्हणजे सिलेंडर बी हाडटा जाल्यार तुम्ही कशे तकलेन हाडटा हो सिलेंडर तकले ना घालचे पडटा तकले ना कोणा हाडून दे भुरग्यांक सांगतो मातशें गाडयेन वयर चढया आणि बरें ना बी जाल्यार मागीर कशें व्हरतू पेशंट अशें व्हरचे पडटा न्हू नाजाल्यार अशी इल्यार येता 108 नाजाल्यार येयना ती होण कसो आहा न्हू ते आमी उदक खाय आनी मागीर आमकां ही बांय दिली मागीर आमकां नळ दिलो नाल्यार आमी अर्दो जीव त्या होणक्याक आमी कवर केलो आमकां ह्यो रस्तो ना व्हाळासून पोटले हाडून आमी जिवाम जालो आमचें आतां कोण काम करता नाल्यार ना करता आमी आतां असो करो नाल्यार ना करो तो मरतो आमी आतां लाटंबारसी पंचायत जी दलित विरोधी भूमिका घेवन आसा ते पब्लिकेच्या निदर्शनाक हाडून दिवच्या खातीर हे एक दिसाचें लाक्षणीक धरणे आंदोलन केलां धरणे आंदोलन करपाचे खातीर मुख्य मुद्दो आमचो आसा तो कासारपाली म्हारवाड्यार वचपाक आयजूय रस्तो ना गोंय स्वतंत्र जावन 63-64 वर्सां जायत येयलीं तरी एके मूलभूत सुविधे पासून एक वाडो दलित वस्ती वंचीत आसा आनी ही लाटंबारसी पंचायत ज्या पंचायतीत दलितांच्यो 5 कडेन वस्ती आसात उसप कासारपाल वडावल लाडपे आणि नानोडे अशे 5 कडेन आमचे दलितांची वस्ती आसात दलित वस्ती बहुल अशी ही पंचायत आसा आणि विशेष करून ही रूरल सामकी मागासलेली पंचायत म्हणून मागासवर्गीय डेव्हलपमेंटा खातीर ह्या पंचायतीक विशेष फंड उपलब्ध आसा अशें आसून सुद्दां ह्या पंचायतीचो एक दलित वर्ग जो दबलेलो तबको आहा तो आयज मेरेन इतको दबलेलो आसा की सामके ते भियोन जगतात लोक कोणाच्या भयान आसात काय कळना म्हाका पंचायत तर तेंचेर अन्याय करतात आता सादेंच उदाहरण म्हणजे की 60 वर्सां जावन गेली गोंय स्वातंत्र्याक तरी पूण तेंच्या वाड्यार वचपाक रस्तो ना हो रस्तो कोणी करपाचो हे पंचायतीचे केन्नाच निदर्शनाक येवंक ना ते गजाल आयज हांव वाळपयच्यान येवन हांगासर आंदोलन करता ते रस्त्या खातीर पंचायतीक केन्नाच दिसलें ना पंचायतीचे प्रतिनिधी त्या वाड्यान कितकेदा तरी निवडून दिले त्या एका प्रतिनिधीक ते दिसलें ना दुसरें म्हणजे श्रीपाद भाऊ जेन्ना पयले फावट निवडून येयल्लो तेन्ना त्या खासदार निधींतल्यान त्या व्हाळाचेर पूल बांदता म्हणून सांगलो आनी पूल बांदून घेतलो आयज तुमी पयले आसतले तो पूल अर्दो बांदलेलो आसा तो अर्दोच उरला आनी श्रीपाद भाऊ तब्बल 6व्यांदा ह्याच मतदारसंघांतल्यान निवडून येयला तरी तो पूल कंप्लीट जायना हेका कोण जबाबदार पंचायतीन केन्ना विचारलें काय हेजें फॉलोअप कोणी घेवपाचें त्या लोकांनी पंचायत विचारता उलट निर्लज्ज कशी की म्हाका विचारता ते की तुमच्या कडेन एनओसी आहा काय खंय अरे एनओसी कोणाक जायी कोणाचें ऑब्जेक्शन आहा तें पयलीं म्हाका सांगा सरकारी कामकाजात ऑब्जेक्शन कोणाचें आसा आनी तुमी पब्लिकेक विचारतात तुमचे कडेन एनओसी आहा काय म्हणून निर्लज्ज पंचायतीचे एकट्या मेंबराक कळना की बाबा ती एनओसी शिवाय अर्धे काम कंप्लीट जालेच्या उपरांत तुमी एनओसी विचारतात आमकां आणि ती एनओसी जायी सुद्दां जर जाय जाल्यार पंचायतीची जबाबदारी आसा की ती एनओसी घेवपाची आणि ते पूल कंप्लीट करपाचे एका विशेष मागासलेल्या समाजाक मुद्दाम तेचेर हटकून अन्याय करप मुद्दाम तांकां वंचीत दवरप सरकारी सुविधे पासून त्याच वाड्यार तुमी गेला आसतले पत्रकार महोदय आयज तुमी पळयलां आसतलें त्या वाड्यार राजेंद्र परवार हेजें घर अक्षरशः 3 वर्सां जालीं मोडून पडला आणि त्याच मोडक्या घरात तो आपल्या दोन्ही चेड्यांक घेवन तो जगता तेजे भुरगे 2 जाण शिकतात पंचायतीची जबाबदारी न्हू काय ताका घर मेळोवन दिवपाचें पंचायतीन कितें केलें पंचायत बॉडीन आयज म्हाका हांगासर येवन सांगूंक जाय आसलें पंचायतीन आपूण तेंचे खातीर कितें केलें हें म्हाका कळूंक जाय आसलें पेशंटांक बोले आमी पुलाक लागला रस्त्याक लागून रस्तो ना आमकां
लोक वचपाक मेळना, पूल बांदला म्हणल्यार रस्तो ना, अडचणी गाडी वचूंक मेळना, कोण शीक पडलो कितें पडलो गाडी येवंक शकना न्ही. रस्तो आमकां ह्या वाड्याचेर विकास जावंक जाय, रस्तो जावंक जाय, पूल जावंक जाय म्हणून आमी जाता तितले प्रयत्न केलेले, एप्लिकेशनां दिले हे दिले, पूण ते जे जेन्ना म्हणटात न्हू आमी करतले म्हणटा आमी तो पर्यंत उगी आसा आमी, जातले आमचो सरकार जो आहा आनी आमचो आमदार आहा ते करता म्हणटकूच आमी तेजे आश्वासनाचेर आमी आसता, हांगा हें करता आमी तेच करता. नमस्कार. गोंय स्वतंत्र जावन सुमार 75 वर्सां जायत इल्लेली आसा आनी त्याच बरोबर पळयता जाल्यार प्रत्येक गली गलीन गांवांत गोंय राज्य सरकार रस्तो एक विशय धरून सगळे कडेन गांवांत वाड्या रस्तो पावपाचो प्रयत्न केलो. कासारपाल हांगातल्या एक अशीच परिस्थिती आसा. कासारपाल पंचायतीन एक हरिजन वाडा, त्या हरिजन वाड्याचेर गेली 70 वर्सां मायज तरी त्या रस्त्याक लागून हांगातली 15-16 घरां जी आहात आनी सुमार 75 लोकच्या आसपास तरी लोकवस्ती आहा. ह्या लोकवस्तीच्या भितर लोकांक रस्तो जाय म्हणून मागणी करपाक खूब प्रयत्न केलो, सरकारा कडेन प्रयत्न केले, शासना कडेन प्रयत्न केले, त्याच बरोबर स्थानीक आमदार पंचायत हेंच्या कडेन पावलन ते आपलो प्रस्ताव मांडितात. तरी सुद्दां अजून रस्त्या बद्दल तेंची कल्पना आनी तेंचे स्वप्न साकार जावपाक खूब फुडें वतात. ह्याच बरोबर आयज एक लाक्षणीय एक दिसेचो उपवास अविनाश हेजाल हांगातले जे हांगा व्यक्ती आहा ते आयच्यान ह्या रस्त्याक लागून उपवास करतात. ह्याच बरोबर जेन्ना परिस्थिती प्रुडंट हांगासर जी परिस्थिती जेन्ना हांगासर जाणीव घेवपाचो प्रयत्न केला जाल्यार खरीच हाल अपेश्टा करपाक लागून हांगातले जे लोक रावता तेंचे गॅस म्हणा खंयच्यारी परिस्थिती प्रमाणे एम्बुलन्स नाजाल्यार खंयच्या बाबतींत लोकांचे येणे जाणे करपाक पावसाचे दिसांचे हाल खरेंच परिस्थिती ग्रावंड लेवलाचेर पळयत जाल्यार खूपच गंभीर आहा आनी हांगासर लोक वस्ती आसल्या कारणान रस्त्याची खरीच गरज आहा. प्रुडंटा खातीर सुद्दां काम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.